आज तुम्ही सगळ्यांनी एक व्हायरल क्लिप पळयली आसतली. तितून बिचोले सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान एक बोर्ड मारला. ओके, वेरीन दे हॅव क्लियरली मेन्शन नो एंट्री फॉर मिडिया पर्सन. सो हेजो अर्थ आता कितें घेवपाचो आमी म्हाका सांग. सो नो एंट्री फॉर मिडिया पर्सन मीन एज इफ यू आर गोइंग टू डिनाय मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ऑल मिडिया पर्सन्स. हेजो अर्थ असो म्हाका लिटरल मिनींग असो जाता. जर तुमकां जर स्पेसिफिक कितें लिमिटेशन घालपाक जाय एज फार एज मिडिया कवरेज इनसाइड सर्टन रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तेन्ना इट शुड आयडियली बी लायक videography or photography prohibited, that too in certain restricted areas, not everywhere. Even GMC pasun we know our strengths and limits. Okay, we are all educated people here. पण आम्ही I know bad apple सगळ्याकडे असता, सो तेजेर हांव काय उलयना. बिकॉज मिडिया अशी जाल्ली आसा की इट्स अ लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स. काय जायना जाल्यार चल जर्नलिझम करया अशाय प्रकार जाता. बट यू कॅनॉट बी ट्रिटिंग एव्हरीवन इन दॅट सेम लायन. ओके, हांगा एड्युकेटेड लोकूय आसा, हांगा हायली क्वॉलिफायड लोक आसा जे सिन्सियरली जर्नलिझम करता. आणि जेन्ना असले दिस लुक एज इफ म्हणजे कोणी तरी सांगले बाबा चल मिडियाक एंट्री बंद कर. सो विदाउट क्रॉस व्हेरीफाईंग बाबा ते वर्डिंग कशें आसचें विदाउट म्हणजे कोणाक एक गेलो डीटीपी ऑपरेटराक सांगले बाबा एक बोर्ड कर रे. सो तेणे आपले कितें तरी आपली कितें एक बुद्ध वापरली आणि हो बोर्ड तयार केलो. देर इज नो क्रॉस व्हेरिफिकेशन, देर इज नो प्रूफ रिडिंग, कांयच ना. अर्थ कितें जाता, दिस इज रियली नॉनसन्स. सो जर या DHSन जर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेसान जर इश्यू केला ऑफिशियली, देन दिस इज टोटल विजार्ड, दिस इज टोटल नॉनसन्स. आणि हे आम्ही खपोवन घेवपाचें ना. इफ नीड बी वी विल टेक अ मोर्चा ऑन DHS. सो हे आमी कशेंच टॉलरेट करपाना. दिस इज बिकॉज वी आर फायनली इयर्स एंड आयज ऑफ द सोसायटी. सो अशें न्हू की समज ओके आता GMCचो इश्यू घ्या, हांव म्हणिना की सगळेच जर्नलिस्ट बरे, सगळे डॉक्टर बरे. ओके, सो वी हॅव टू रिस्पेक्ट इच अदर. वी हॅव टू वी हॅव डिग्निटी, प्रोफेशनल डिग्निटी म्हणून कितें तरी आसता. सो आमी तुमकां रिस्पेक्ट करता. सो सिमिलरली लायक एव्हरी प्रोफेशनल हॅज टू बी रिस्पेक्टेड. बॅड एपल्स असतात. ओके, दे हॅव सर्टन तेंचे कितें तरी तेंचे तकलेन कितें वेगळें कितें आसतलें. ओके, सम मे यूज दीस प्रोफेशन फॉर देअर पर्सनल गेन्स. सो तेजेर हांव उलयना. बट हे जे बोर्ड आता हो घातला सीएससीन बिचोलीन, ते टोटल मिसलिडिंग आणि वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट ऑन दीस. राजला काल डीन बांदेकरान म्हणले हांगसर फोटोग्राफी आणि बाकीचे बॅन करतले म्हणून आमी डिस्प्ले करतले बोर्ड. ताजेर तुका कितें म्हणपाचें आसा? पळय आनी एक मिनीट, ताजेर जरी हांगसर कसो इन्सिडेंट आसता तेन्ना तो मिडियान कवर करप ना काय म्हणून? ना कशें आसता पळय, प्रत्येक इन्स्टिट्यूशनाचे वी रिस्पेक्ट प्रोफेशनलिझम. आय ऑलरेडी हॅव स्पोकन. ओके, GMCन पासून वी नो like there are certain restricted areas where we cannot videograph, we cannot photograph. Okay, we accept, we know our limitations, but at the same time jenna okay casualty we cannot go and shoot anything like that because treatment is going on. Emergency, there is a emergency patients being treated. Okay, we know our limits. Okay, तशें trauma नी आमी काय करू शकना. So we know खंयसर फोटोग्राफ काडपाक जाय, खंयसर व्हिडिओग्राफ करपाची ना, हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा. जे कोण नवीन आमचे जर्नलिस्ट आहात ते आउट ऑफ एक्साइटमेंट मे बी कितें एक रॉंग स्टेप घेता आसतले, बट दे नीड टायम टू सेटल डावन इन द प्रोफेशन. सो वी हॅव टू ऑल्सो सपोर्ट देम ऑल्सो. तांकां अंडरस्टँड करून घेवपाक जाय. पूण वी क्लियरली अंडरस्टँड आवर लिमिट्स. आमकां खबर आसा कॅज्युअलिटीन व्हिडिओग्राफी तुजी फोटोग्राफी करप ना. बट जर GMCन भितर खंयचे तरी एक कोणाचे तरी हलगर्जीपणाक लागून एक कितें कोसळ्ळें स्लॅब, सो वी हॅव टू शो दॅट. सो आमकां तें दाखोवपाक जाय. सो इट इज लायक चोऱ्याक चान्न्याचो भंय. सो अशें जावप करना. सो तुमी सगळेच जर आमकां बॅन करता आनी भितर तुमकां जाय ते करतले, हें आमी खपोवन घेवपाना. वी नो आवर लिमिट्स. आमकां खबर आसा एमर्जन्सी ट्रॉमान वी कॅनॉट डू एनीथींग. सो बट जेन्ना रॉंग कितें चलना भितर तें आमकां दाखोवपाची आमची तितलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. आनी एक इम्पॉर्टंट फॅक्ट तुमकां सांगपाक जाय की जो व्हिडिओ व्हायरल जालो, जो व्हिडिओ कॅज्युअलिटी भितर त्या दिसा शूट जालो, तो खंयच्याच मिडिया पर्सनलान शूट करूंक ना. इन्स्टेड तो शूट केल्लो हेल्थ मिनिस्टर हाजे सोशल मिडिया टिमीन. तो लोकांनी खंयच गैरसमज करून घेवचो न्हू की मिडिया भितर गेली हेल्थ मिनिस्टरा वांगडा. आमकां खबर आसा आमचे लिमिटेशन्स खंय काडपाक जाय खंय ना काडपाचे. आनी प्रत्येक म्हणजे तुमकां खबर आसची ना, आसतलें खबर, प्रत्येक मिनिस्टर प्रत्येक पॉलिटिशियन सध्या आपले आतां सोशल मिडिया टीम घेवन सगळ्याक वयता, सगळ्याक भोंवता. आनी लोकांनी गैरसमज करचो न्हू की तेजी सोशल मिडिया टीम इज नॉट द मिडिया टीम. जी रियल ऑथेंटीक जी मिडिया आसा, जर्नलिस्ट आहा,
सो तेका आनी हेका तुम्ही एक समजू नाका. सो जमीन आसमानाचो फरक आसा. दॅट इज केटरिंग ओनली टू हिम. तेजी सोशल मिडिया, पर्सनल मिडिया टीम तेजी ती सोशल मिडिया, अँड दे आर नॉट जर्नलिस्ट. वी आर नॉट टर्मिंग देम एज जर्नलिस्ट. सो इतलेंच सांगपाक जाय.